वर्षा तुलसकर, एक्स डेप्युटी सरपंच आणि प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर सांगोळडा विलेज पंचायत. सांगपाचें म्हणल्यार आयज ही प्रेस आमी हांगा आपयल्ली आसा कित्याक तर एक सर्क्युलर आसा डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतींतल्यान. त्या सर्क्युलरार क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की पंचायतीन जेन्ना एक वुमन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्ट जावन येता तेन्ना तेज्या खंयच्याच मेल फॅमिली मेंबरान पंचायतीन इंटरफियर करप ना म्हणून. पूण आमच्या सांगोळडा पंचायतीन अशें जाल्लें आसा की एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हांगा वुमन, ती मिनोलेट लोपेस म्हणून. तेजो घोव आसा वॉशिंग्टन पेरेरा. तो हांगा पंचायतीन सकाळच्यान सांज पर्यंत हजेरी लायता. तो कित्याक येता पंचायतीन तो आमी सांगपाक शकना. जेन्ना आमच्या वडा वयले लोक कितें काम घेवन येता तेन्ना ते फोन मारून सुद्दां आमकां सांगतात की आगो आपूण आज सकाळी पंचायतीन आसलो, तुमी मेंबर म्हणटा पंचायतीन इन्स्ट्रक्शनां दिनात स्टाफांक, पूण आमी पळयता म्हणटा हे येवन इन्स्ट्रक्शनां दिता. हे कितें चल्लां पंचायतीन. जेन्ना हेचीच कागाळ हांवें आमच्या सरपंचाक केली. आमची सरपंच नीता कांदोलकर म्हणून आसा. तिका जेन्ना ही कागाळ हांवें केली जाल्यार ती म्हाका सांगता ते तूं म्हाका कित्याक विचारता, ते तूं वच आनी तिका विचार. म्हज्या वार्डान एक इन्स्पेक्शन आसलें, त्या इन्स्पेक्शनाक सुद्दां ही नीता कांदोलकर जी सरपंच आसा ती त्या वॉर्ड मेंबराच्या घोवाक घेवन गेली. आणि जेन्ना तिका हांवें विचारलें की जेन्ना तूं त्या वॉर्डान इन्स्पेक्शनाक गेली म्हाज्या कित्याक तरी कारणांक लागून पर्सनल रिजनाक लागून हांव तेन्ना पर्सनल डिफिकल्टीक लागून पावूंक नासलें. सो हांवें तिका विचारलें की तो कित्याक आयल्लो इन्स्पेक्शनाक. ना गाडी चलोवपाक कोण ना म्हणून ताका आपूण ड्रायव्हर म्हणून गेलो. बट तिची अशीच रिजन आसता. एवरी टायम तिका फोन मारता कित्याक तें खबर ना म्हाका. तो पंचायतीन येवन तो तिका इन्स्ट्रक्शन दिवन मागीर ती पंचायत चलयता काय तिका स्वता बसून ते पंचायत चलोवंक कळना म्हणून तिका तेजो सपोर्ट जाय जाल्यारूय म्हाका कळना. जेन्ना हो सर्क्युलर आमच्या सेक्रेटरीनूय पंचायतीन एकदां मिटिंगेन वाचलो कित्याक हो इश्यू ताकाय कळ्ळो. सो तेणें तो सर्क्युलर वाचलो. कारण हो सर्क्युलर वाचल्या उपरांत तरी तिच्या तकलेन मातशें कितें वचचें म्हणून. जाल्यार तिणें ते सर्क्युलरार सुद्दां कान भेऱ्यार घातले आणि ताका जेन्ना जेन्ना त्या सरपंचाक हांव विचारता तिजो फक्त आन्सर आसता ना ते म्हाका कांय खबर ना म्हणून. जर ह्या सरपंचाक कांय खबर ना जाल्यार त्या सरपंचान एक ऑलरेडी आमच्या पंचायतीन एक एडवोकेट अपॉयंट केल्लो आसा. सो हांव म्हणटा तेज्या कडल्यान तरी तिणें कितें विचारून थोडी इन्स्ट्रक्शन आपूण घेवची आनी पंचायत चलोवची. कित्याक म्हाका दिसना तिका कितें सांगल्यार सुद्दां कळटा कशें. नेक्स्ट म्हणल्यार अशेंच एकदां जालें की म्हाज्या वार्डान एक इन्स्पेक्शन जालें. थंयसर कोणें तरी कितें तरी पोल रिलेटेड इश्यू आसलो. जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक गेलें जाल्यार तो ऑपोजीट पार्टी आसा ती म्हाका सांगता की हो पोल आपल्या पंचायतीनूच घाल म्हणलो म्हणून आपूण घातलो. जाल्यार हांवें सरपंचाक थंयच विचारलें सरपंच हे तुवें सांगलां. जाल्यार सरपंच म्हाका सांगता हे आपणें सांगूंक ना, हे वॉशिंग्टनान सांगलेलें. अरे एवरी टायम वॉशिंग्टन जाल्यार हांव म्हणटा हो वॉशिंग्टन आसा तरी कोण, तो पंचायतीचो मेंबर. सरपंचाक विचारल्यार सरपंच म्हणटा ना पंचायत मेंबर अशें आमी म्हणना न्हू. बट पळोवपाक गेल्यार तुमकां एक वॉट्सॅपार मागीर एक कॉपी धाडटा. फाटीं आमचे जे MLA आसात केदार नायक तांचो बर्थडे आसलो तेन्ना सुद्दां तरुण भारतार तेंच्यांनी एक विशीजाची ग्रिटींग घातली. त्या ग्रिटिंगार सुद्दां तेंच्यांनी ह्या सगळ्या मेंबरांचे फोटो घातले आणि वयर व्हडल्या अक्षरांनी आसा की सांगोळडा विलेज पंचायत एज इन मराठीन आसा ते सांगोळडा ग्राम पंचायत म्हणून. तेन्ना सुद्दां सरपंचाक मिटिंगेक आमी क्वेश्चन केलो अरे सरपंच हे चल्लां कितें काय म्हणून. कित्याक लोकांक एमएस रिप्रेझेंटेशन जालें लोकांक दिसता ती पंचायत मेंबर म्हणून. ते फाटल्यान मागीर लोकां कडल्यान कॉल येता ते एजंट म्हणून भोंवतात खंय. जाल्यार पूण फाल्यां जेन्ना सरपंच एक एड घालता तेजेर जेन्ना आसा की ते विलेज पंचायत सांगोळडा म्हणून जाल्यार ऑब्वियसली लोकांक दिसतल्याच न्हू की ते पंचायतीचेच मेंबर म्हणून. जेन्ना सरपंचाक जेन्ना सांगलें सरपंच म्हणटा ना ती मिडियाची मिस्टेक जाली म्हणटा. अरे मिडियाची मिस्टेक जाली जाल्यार तूं कितें तरी एक्शन घे न्हू. दुसऱ्या दिसा मिडिया रेक्टिफाय करतली ना. आपल्याक गरज ना म्हणटा. म्हळ्यार तूं लोकांक कितें दाखोवंक सोदता ते पंचायतीचे मेंबर म्हणून दाखोवंक सोदता काय कितें. ओके आता कितले दीस जाले चलता रायट फ्रॉम द डे. तुम्ही डायरेक्टरेट ऑफ पंचायताकडे कंप्लेंट आता तेच हांव डायरेक्टरेट ऑफ हेतून पंचायतीन कंप्लेन करतलेच हाच्या बद्दल. आयज आमी हो सर्क्युलर जस्ट पंचायतीन प्रोड्यूस करतली आणि ताच्या उपरांत मागीर DOP वचून हांव ताचेर कंप्लेन फायल करतली. टोटल मेंबर्स कितले आहा? 7 मेंबर्स आसा. आणि तुम्ही ऑपोजिशन आमी ऑपोजिशनान 3 जाण आसा. 3 जाण आसा. सो उरलेले ते आता पंचायतीचो सरपंच अशें सांगता उरलेले पंच मेंबर्स जे रुलिंगान आहा ते कितें म्हणटा हेजेर वॉशिंग्टन कोणतो ती वॉशिंग्टनाची बायल आसा. जेन्ना हांवें हो क्वेश्चन भितर रेज केल्लो की तो येता कसो ती म्हणटा ती व्हडल्यान भितर बोवाळ मारताली म्हाजो घोव म्हणून येता तो. अरे तुजो घोव म्हणून तो थंय कित्याक मिटिंगेकूय येता? मिटिंगेक तो येना पण जेन्ना आमी पंचायतीन येता तेन्ना तो भितरूच सो आसता. डेली अफेर्सान तो इंटरफियर जाता. हय हांव कितें सांगता जाणा इवन मिडियाक जाय जाल्यार आमचे जर हे सेक्रेटरी जर परमिशन दिता जाल्यार CCTV फुटेज सुद्दां पळोवची पंचायतीचे. तो सकाळच्यान सांज पर्यंत पंचायतीन आसता. फक्त तेजो लंच ब्रेकाक तो घरा वयता इतलें हांव सांगपाक शकता. सकाळी सान सांजे हांगाच आसता ना जाल्यार तो भायर जर मेंबर भितर ना जाल्यार तो मागीर भायर भोंवता. कितें करपाक तो कितें करता तोच आमकां कळना न्हू. तो कामूय तेका ना म्हणूनय तो पंचायतीन बसता जाल्यार हांव सांगपाक शकना. बट तो पंचायतीनूच आसता. आणि सेक्रेटरी हेजेर कांय कोणा बाबा सेक्रेटरी विचारना बाबा तो कित्याक आसता? सेक्रेटरीन एकदा सर्क्युलर भितर वाचूनय दाखयलो सरपंचाक तेजेर इन्स्ट्रक्शन आसलेत न्हू. सरपंचान तेजेर काय एक्शन घेवंक पण सेक्रेटरी इज द ऑथॉरिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट न्हू. ही हॅज टू टेक एक्शन ऑन दिस न्हू. आता आमी प्रोड्यूस करता न्हू. सेक्रेटरीक सांगता तेजेर मागीर एक्शन घ्या म्हणून कितें तेज्या तरी. आमी
सेक्रेटरीक पयलीं हेच्या पयलीं आमी ताका म्हळ्यार भितर सेक्रेटरीन येवन वर्बली तांकां इन्फॉर्म केल्लें की अशें जावपाक शकना म्हणून हां बट ती ना तो गाडयेनूच आसलो न्हू तो भितर येवंक ना न्हू अशें ती सेक्रेटरीकूय सांगता कोण सरपंच सरपंच सांगता तू कशें एक तेजेर एक्शन घेतलो तो सेक्रेटरी तो गाडयेन बसलेलो न्हू तो खंय सायटीर येयल्लो अरे बट तो सायट थंयसर दिसलो का लोकांक कितें दिसता पंचायत मेंबर म्हणून आयला न्हू बट तुमकां कितें दिसता हो हिंगा थिंगा भोंवत आसा हो पंचायतीन आसा कित्याक लागून आसता तो कितें तरी एजंटगिरी करता आसतलो म्हणून भोंवता न्हू कोणाची तो. सरपंचाची कोणाची आता तेच हांव सांगपाक शकना कित्याक सरपंचाक हांवें कॉल करून एकदां विचारलेलें तुवें एजंट अपॉयंट केला का म्हणून ती म्हाका सांगता तेका वचनी तूं विचार म्हणून अरे एवरी टायम तू घेवन तेका पंचायतीन भितर बसता तेजे कडल्यान कसली इन्स्ट्रक्शनां घेता ती खबर ना आमी सुद्दां केन्ना कितें डिस्कस करपाक गेली तो भितर आसता पब्लिका फुड्यान आमी कशी डिस्कस करतले आमी कसलो एजंट हो आतां हांव सांगपाक शकना एजंटगिरी कसलो म्हणल्यार कसलोय तर एजंट आसपाक कितें जाय तरी करता आसतलो कित्याक इवन म्हाज्या वॉर्डांतले लोकूय म्हाका फोन मारून सांगता आगो तो भोंवता मगो तुज्या वॉर्डान हांगा भोंवता थंय भोंवता करता कितें एजंट दवरला का म्हाका विचारतात लोक कसली कामां ही बरी तीच कामां कळना करता म्हाका वायट तो कामां बरी कामां करूंक भोंवता का वायट तो आपूण घालता आपूण सोशल वर्कर म्हणटा तो आतां म्हाका कळना तो कसलो सोशल वर्कर तो आमदार बाजांक सोदता आसतलो हा आसत हांव म्हणटा कितें सोशल वर्कर जर तूं आसा न्हू तूं सकाळच्यान सांज पर्यंत पंचायतीन कितें करता बरी बरी कामां कर मरे लोकांच्या दोळ्या फुड्यान हाड तूं सोशल वर्क केला कितें तो ही सर बट यू ऑल हॅव ब्रॉट दिस टू द नोटीस ऑफ द एमएलए ओ कोणा ना, just आमी- व्हिडिओन बा केला ना तुम्ही ना फर्स्ट आमी म्हणले पयलीं आमी म्हणले मिडियाच्या मार्फतान सगळे गांव गोंय भर जावन कित्याक बाकीच्या सगळ्या पंचायतींनी अशेंच चल्लां आसतलें की बसयल्या बायलांक इलेक्शनाक आनी गोव्यांचे भोंवतात आसतले सो ह्या मिडियाच्या मार्फत तरी लोकांक कळनी की असो एक सर्क्युलर आसा बाबा आनी सेक्रेटरीनी मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी व्हिडिओन तेंची कंप्लेंट करची आमच्या सेक्रेटरीकूय आज हांव तेच रिक्वेस्ट करता हो प्रोड्यूस करून की हॅन्स फोर जर पंचायतीन तो येवन असो सकाळच्यान सांज मेरेन बसोंक लागलो जाल्यार मातशी तुवें तेजी वचून कंप्लेंट दिवची म्हणून व्हिडिओ तुम्ही म्हणता की बायल पंच गो एजंट हय 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 तशेंच जालें न्हू तें बिकॉज हो अरे हांव म्हणटा पंचायतीन येदेन काम आसा तरी कितें आमच्या तूं तुजी कामां कर मरे नाजाल्यार बायलेक बसोव नाका इलेक्शनाक जर बायले कडेन पंचायत सांबाळना सरपंचाक कितले फावट रिक्वेस्ट केली सरपंच आतां फोनार सुद्दां फोन केलो न्हू सरपंच तूं तेका घेवन हांगा गेल्ली तें म्हाका विचारूं नाका अरे तुका विचारूं नाका जाल्यार विचारतली कोणाक सर्क्युलर एकदा वाचला हांवें सो अगेन दिस इज ऑफिशियली कम सो आय पुट इट अप अगेन इन द मीटिंग मॅडम तुम्ही सेक्रेटरी न्हू तुम्ही एवरीडे ड्युरिंग आसता मीटिंग आवर्स एंड ऑल न्हू हां मीटिंग आवर्सान बी केन्ना तशें जावना हां अदरवायज अदर देन माय नॉलेज चलता जाल्यार हांव कांय सांगू शकना पण तुमच्या नॉलेजीक काय ना नदरेक काय ना ती सांगता हिंगा सदां सकाळ दिसभर आसता पण जेवपाक वयता सरपंचा कडेन भितर बसता सरपंच दॅट टायम इट इज देअर सेम आय फायनली कॅनॉट गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तुम्ही न्हू मॅडम ॲज अ सेक्रेटरी तुम्ही केन्ना तुमच्या नजरे फुडल्यान निवडून येया अशें की तो कंटिन्यू हांगा येवन बसता वगैरे तशें नजरेक आयले पूण तुम्ही हो केन्ना एक्शन ना तुम्ही सरपंचाक मेरेन मानून सरपंच जेन्ना भितर दे कॅन बी डिस्कसींग मेनी थिंग्स ती सगळे वॉर्ड मेंबर्स येवन बसतात नो नो करेक्ट बट एज अ गव्हर्मेंट यू आर द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तुमकां कितें सो तुमच्या नदरेक कितें एज येयला लॉंग एज माय डॉक्युमेंट्स आर नॉट इनसायड हांव तशें हें करना न्ही आय एम नॉट कन्सर्न दे कॅन बी डिस्कसींग एनीथींग ओके आयज Yeah. आयज एक पंच मेंबरान एक इशू रेज केलेलो आसा सेईंग दॅट ते मिसीस पंच आसा तो भायर दीस भर हिंगा आसा वा जेवपाक घरा वयता वॉट इज सो कॅन लायक दीस हॅपन हियर अशें चलूंक शकता अशें हां लेट सरपंच टेक अ कॉल ऑन दीस पण सेक्रेटरी तुमी न्हू हय हांवें तें सांगलें न्ही जो पर्यंत डॉक्युमेंट्स येते आर नॉट यू नो 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 बट अशें चलूंक शकता पंचायतीन ती म्हणटा ती इवन शी हॅज कॉल दॅट पंच मेंबर हॅज कॉल्ड हिम एज अ एजंट दॅट आय कॅनॉट से नो दॅट आय यू कॅनॉट से बट असो Yeah. कोणी येवन दीस भर हिंगा देनपाचो फकत जेवपाक वचूंक शकता क्लार्क पिवन चलता आय कॅन अंडरस्टँड कोण हू इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पंचायत ओनली येवंक शकता ना तशें काय अपॉयंट बी केल्लें ना ना पूण हांव दीस भर कोण येवन तसो कोण बसून पंचायतीन येवन बसलो जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेयना तशें आतां पब्लीक येवन बसता आय कॅनॉट आसता पण दिस इज द फर्स्ट टायम कोण पब्लीक दीस भर येवन बसता ओनली वन ते फेस सारकें कंटिन्युअसली ओनली वन फेस इज कमिंग अप दीस भर येवन बसत जाल्यार कोण सगळें what discussion is going on. I don't be there. आय एम It नॉट is आस्किंग inside अबाउट them. डिस्कशन No. मॅम जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन असो दीस भर येवन हिंगा बसून हांव हो आतां जें कितें आयलां तें आय वील पुट इट अप इन द मीटिंग एंड वील डिसायड अकॉर्डिंगली No, I just want one thing, just clarity on it. दीस भर हिंगा बसोन फकत देनपाचो जेवंक घरा वयता म्हणटा ती सांगता पंच जाता अशें करूंक शकता हिंगा तशें डेली Allowed बेसीस आसा? जायना हा? तें सांगता तुमकां एवरीडे बेसीस तशें जायना जाता नाय म्हणचे ना बट नॉट रेग्युलर पूण तोच कोत्ता ती नांव सांगता पळय ते तशें खूब जाणां येता न्ही आनी तशें अपॉयंट बी थोडे लॉयर्स पंचायतीचे हितून अफेर्सान इंटरफियर जाता म्हूण सांगता ती तेज्या पंच वॉर्डांनी गेला म्हणटा तो दुसरे कडेन लोकूय सांगता म्हणटा तशें जाता भायर ते आय कॅनॉट से म्हज्या नॉलेजी अनुसार तशें हांगा डायरेक्ट तिणीनूय हाडूंक ना
तेणी आतां कोणें कंप्लेन दिला पळय ते पंच मेंबरान हाडूंक ना तुमच्या नोंदरेक केन्नाच दिस इज द फर्स्ट टायम आयजूच हाडला तर भायर हांव कशें सांगू ना 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 शकता? आतां आपण जे walking आतां ते कंप्लेन दिला पळय हय. ते फर्स्ट टायम दिला तेजे पयले तुमी केन्ना सांगूंक ना तशें आमी बाबा सांगला तशें एवरी टायम मिटिंगेन वी हॅव रेज द इशू. हां सो तुमकां खबर आसा चल्ला म्हणून सो हेजेर वॉट एक्शन कूड बी टेकन तेन्ना इज इट द सेक्रेटरी कॅन टेक अप एक्शन ऑर द पंचायत बॉडी हॅज टू See, if it is proved properly न्ही तशें कितें आसा then we can initiate something. So who has to prove it? The punch member or the panchayat itself has to prove it? पंचायत. Panchayat. So this कितें तें? हय हय. ज्या तरेन तुमी म्हटलें की तो मॉर्निंगच्यान येता आनी फक्त सरपंच कॅबिनान बसता केन्ना तसो भायर बसना 24 12 येवन हांगा भायर बसून इतलो टायम कितलें काम आसतालो तितलें सो ऑलवेज ही कम्स एंड सिट इन द सरपंच कॅबिन दॅट इज इनसायड. सरपंचाक गाडी आसा पंचायतीची प्रायवेट पंचायतीची गाडी ती म्हणटा पळय तशी तो गाडी चलयता आनी सरपंच सांगता म्हणून तो प्रायवेट म्हणून कितें आय कॅनॉट कमेंट. फाल्यां सरपंच समज तूं फाल्यां इन्स्पेक्शनाक देखून गेली जाल्यार मागीर ते इन्स्पेक्शनाचें बील हें आसता न्हू ट्रॅव्हलिंग बस इज इट पेड टू द सरपंच ऑर वॉट इट इज No, that is not. We either go with any of the ward member or sometimes party येता तेन्ना वता. तुजो पंच मेंबर आतां सांगता आमकां ते ड्रायव्हर तो व्हरता म्हणून That time he used to come along, but then he used to not come on the side as long as he used to sit in the car. But that is allowed? ती रहना आशिल्ली. He used to not interfere in the inspection आमचे disturb जायना आशिल्ले न्ही. सो ही कॅन कम He used to stay far सी away. वी आर नॉट पुटिंग एलिगेशन सो आमी काय म्हणना तुमचीच पंच मेंबर म्हणटा हे ते सगळें जाल्या ते जाणा हांव बट आमी गेला काय आमी न्हू. इन्स्पेक्शनाकूच एंड ही used to as long as he used to not interfere in the inspection matters there directly it was तीच सांगता आतां ती सांगता केन्ना केन्ना दुसऱ्या हितून हितून पंचायत तेज्या विलेज वॉर्डान फोन मारता हें सांगता तें सांगता ना कितें तशें सांगलां तांच्यांनी बट तशें डायरेक्ट प्रूव जावपाक जाय न्ही प्रूव आमी खंय करतले तुमी करचे पडले ती म्हणटा CCTV कॅमेरा चॅक कर हय तशें ते विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग सो तुमी आजुनूय चॅक करूं ना CCTV कॅमेरा पयले इतले दीस इतले दीस केले मागीर हांव हांगाच आसता न्ही तेंच म्हणटा, correct. चॅक करपाक भितर CCTV ना Ah. इट इज जस्ट हियर आउटसायड. सो वॉट यू वील बी एक्शन I'll take up the CCTV footage and let them check what it is and let them, put it up properly and might get a correction here.